आमचो कर्मी रे तो एंटिटीज करता म्हणटा तो ओके विजिट करता येता they already gone live. Let's start. तुमकां सगळ्यांक पत्रकार परिशदेन येवकार. पयलीं म्हळ्यार सगळ्या गोंयकारांक आम आदमी पार्टी तर्फे मकर संक्रांतीची परबी. आज एक बरो उत्सवाचो दीस. लोक चडशे आयच्या दिसा बाजारांत वता, तिळाचे लाडूचे सामान हाडटा, पतंग करपाचें सामान हाडटा, फुलां फळां हाडटा. आनी खरें म्हळ्यार पणजेचो मार्केट जो आसा तो आज सारको बिजी आसूंक जाय आशिल्लो. पूण आज पणजेच्या मार्केटान जर गेले, सीसीबी मार्केटान, जाल्यार सामको काळोख आसा, किण्ण आसा, सामकें कांयच आवाज ना. कित्याक आज सगळ्या व्यापाऱ्यांनी मार्केट बंद दवरला, थंय स्ट्रायक चालू आसा. आनी हे व्यापारी म्हळ्यार आमी पळयला की फाटल्या वर्सा धाकट्या व्यापाऱ्यांक सगळ्यांत चड त्रास जाल्लो कोरोनामुळे. सगळ्याचे मार्केट बंद आशिल्ले, धंदे बंद जाले, इन्कम बंद जाले, लोक अक्षरशः उपाशी पडिल्ले. अशा परिस्थितीन सरकार कितें तरी मदत करतलो अशी अपेक्षा आशिल्ली, पूण आमी पळयलें की गोंयच्या सरकारान किंवा सीसीपीन ह्या व्यापारा खातीर कांयच केलें ना. ज्या दिसांनी मार्केट बंद आशिल्ले त्या दिसाचे सोपो सुद्दां तांणी सोडलो ना. ते म्हणले ना, तुमचें सामान खंय पडिल्लें आसा, तुमकां सोपो दिवचोच पडटलो. अशी परिस्थिती आयल्या व्यापाऱ्यांची. आनी ह्या दिसांनी जेन्ना कोरोना मातशें कमी जालें आनी मार्केट उगडलें, तेन्ना सुद्दां कांयच तांची मदत केली ना की बाबा तेन्ना सोडूंक ना, बरें आतां तुमचो धंदो मातसो सुरू करपाक थोडे म्हयने सोपो आमी बंद करता. वयल्यान पे पार्किंग सुरू केलें. आज कोण पणजेकार थंय बाजारांत वतलो, 15 मिनटां अर्दवर आपलें शॉपिंग करून भायर सरतलो म्हणून चिंततलो जाल्यार थंय वचून पळयल्यार 20 रुपया दिवचे पडटा. बायक्साकूय पयशे दिवचे पडटा. आनी हाच्या खातीर लोक येवपाचे कमी जाल्ले आसा. तर ह्या व्यापाऱ्यांक खूब पयलींच त्रास जाल्लो कोरोनामुळे. आनी कोरोनाच्यान भायर सरपाक सुरू जाल्ले तेन्नाच हे सगळे नवे नियम हाडले. आनी सगळ्यांक वायट दिसपाचें म्हळ्यार पयर रातचे कांयच नोटीस दिल्या शिवाय, कांयच सांगल्या शिवाय रातचे म्हणजे आमचे व्यापारी जे आसा पणजे मार्केटान, ते कोण तरी आतंकवादी किंवा चोर आशिल्ल्या भशेन रातचे सीसीपीचे लोक येवन तांचे खुबशे सामान काडून व्हेले. आनी म्हळें की ना, ते एनक्रोचमेंट करता. एनक्रोचमेंट करता जाल्यार कितें, पयल्या दिसा एनक्रोचमेंट जाल्लें, इतली वर्सां कितें जाल्लें तें तुमकां खबर नाशिल्लें. त्याच दिसा आनी ते बी रातचे कांयच नोटीस दिल्या शिवाय असो एक्शन घेवपाचो कितें कारण आशिल्लें. आनी वायट दिसता कित्याक कायद्या प्रमाणे एटलीस्ट तांकां एक शो कॉज नोटीस तरी वचूंक जाय आशिल्लो की बाबा तुमी सांगा ती एनक्रोचमेंट कित्याक केला. एक 2-3 दीस तांकां दिवंक जाय आशिल्ले स्वता काडपाक, तांचें सामान आशिल्लें, कितें कितें हें आशिल्लें धंद्याचें. आनी कांयच आयकूंक ना, कोणाचें कांयच आयकूंक ना. सामकी दादागिरी जाली. आनी ह्या धाकट्या व्यापाऱ्यांक खोंट मारून भायर उडयले सगळ्यांक. आनी हातूंचे हे सामके सामान्य लोक, आनी तातूंचे 70-75 वर्साच्यो बायलो सुद्दां आसा, तांकां सुद्दां सोडले ना. सगळे आज तुमी पळयात मार्केटाच्या भायर उबे आसा, सामके दोळ्यान दुकां जाता पळोवन तांकां. तर हाचो आमी खर निशेध करता आनी डिमांड करता की हे सीसीपीन अशें कित्याक केलें. आमच्या धाकट्या व्यापाऱ्यांचो दुस्मानपणा कितें आसा सीसीपीचो. आनी आमी डिमांड करता की 24 ते 48 वरां भितर तांचें जें सामान चोरून व्हेल्लें सीसीपीन, हांव म्हणटा चोरून व्हेल्लें, जो रातचो येवन दुसऱ्याचें सामान व्हरता तो चोर, आज सीसीपीन तांचें सामान जें चोरून व्हेल्लें तें आमी डिमांड करता की 48 वरां भितर सीसीपीन परत हाडून थंय घालचें आनी तांकां परत दिवचें. ना जाल्यार आम आदमी पक्ष ह्या सगळ्या व्यापाऱ्यांक घेवन सीसीपीच्या दारार पावतले. आनी सीसीपीच्या दारान भितर सरतकच तुमी टेर्रासार सगळे वचून पळयात, थंय सुद्दां एनक्रोचमेंट सीसीपीन स्वता केल्ले आसा, इल्लीगल स्ट्रक्चर बांदिल्ले आसा. आनी सीसीपी ती इल्लीगल स्ट्रक्चर मोडी पर्यंत आमी थंयचे भायर सरचे ना. हें आमी वॉर्निंग दिता सीसीपीक. 48 वरां भितर पणजेच्या सीसीपी मार्केटांचे व्यापाऱ्याचे सामान तुमी रातचे चोरून व्हेल्ले ते परत हाडून दियात, नाजाल्यार आमी तुमच्या दारान पावतले.
आणि तुमच्या बिल्डिंगेन जे इलिगल एन्क्रोचमेंट तुम्ही केल्लें आसा ते तुम्ही मडपंचर आमी थंयच रावतले. आता बाय सेसिल रॉड्रिक्स रिलेटेड सीसीपीच्या मुद्द्याचेर उलयतले. आमी पळयलें जाल्यार आतां मेयरान तेज्या चेड्याक his son will be standing for election. आता I want to know a family राज a खंयचें राज. आमी सुद्दां आमच्या young candidates फुडें करपाक सोदता कित्याक it's important that we have young leaders but not father, son, wife. हे कितें चल्लां? हे गोंयकारांक सगळे they are making everyone mad with this. आमचे MLA पासून बायल मिस्टर मोन्सरात, गोवा पेंचीम MLA मिस्टर मोन्सरात. वी डोंट वांट फॅमिली राज. हे नाका आमकां. आनी आमी हे सदांच पळयता की फादर इज देर, सन इज देर, वायफ इज देर. प्लीज वी डू नॉट वांट दिस फॅमिली राज. हे आमकां नाका. आनी दुसरे थिंग that we want to talk about is being a Gram Sabha member of Talegaon, that we will stand and we will fight till the end regarding the merger if it ever happens. The proposal gatla fudल्यान ते कितें सांगता ते हांव नको, because you cannot trust this husband and wife, the Bunty Bubbly couple. Whatever they say till date, nothing has come through. Our farmers' fields also, they had promised, Mr. Monserrat had promised the farmers' fields that they will not take it for any new panchayat ghar or for any construction. After almost 16 years, they have taken it. They have grabbed this land. Can we trust this family? So, लोकांक एक सांगपाक जाय आमच्या तालिगांवकारांक, please remain alert. Suddenly they will come and take this up, and we have to get ready. Unless Mr. Monserrat and Mrs. Monserrat openly, say that they are not going to take it, because Mrs. Monserrat has not said anything yet. She's put on a Facebook post. That is not counted. You have to personally say that we have it on record, or a memorandum has to be given that we will never ever have this panchayat merged with CCP, because either our taxes will be high rise, that is one part of it, then our tribals that are in Talegaon will get finished, and our fields in Talegaon. First of all, everyone is waiting to grab every land in Talegaon. Take आवाज आपले. So please, लोकांक मातशें alert रावपाक जाय, especially आमच्या तालिगांवकारांक. आता ते एक म्हणटा, then after they will backtrack on their words. Please, be alert and get ready to stand down and fight whenever it is required. Thank you. But was it not Mr. Monserrat who himself had removed this and brought it back into the panchayat? That was in 2002 when he won the elections. But if CM is saying that the proposal is already put forward and the merger is going to happen, how come the CM knows some information? But Mr. Monserrat yesterday said never such type of thing has never happened. You can clearly take Monserrat's word. He said 100 days he will move the big what? Yes, he said he would move them out. Till then, has he moved it out? Can you trust Mr. Monserrat's word? Backtracked on everything that he has promised from the time of election. How you can take his word for everything? Here it is written in writing. So It you is all mandatory. wanted in writing to be shown that this is... Of course, so that every person in Talegaon will come to know that he is standing for what is wrong. Unless the CM is purposely saying something. So The video is there. So The video is there where the CM is saying that this merger, we are going to look into it and everything. Proposal is put forward. So there is some confusion somewhere. There is obviously, because some heat has been felt. All the Talegaon people must have called up his main people and told him, Baba, I konna ka म्हणून. नाजाल्यार CCP election त्रास जातले. It is all game पे. Why can't he give this 8 farmers land back? The farmers are crying, saying, आमचे शेत पोतून दी म्हणून. So he's saying that I know what Talegaon wants and I will do it what Talegaon believes in. So these 8 farmers are just left like that. They are not Talegaon cards. They are not voters of Talegaon. So how have you taken 8 farmers' land when you have promised these people in 2004 that you will not take away their lands, and they have a resolution in 2007. So how can they just stay? Because I don't trust this man at all. He says one thing and after a few years he will just backtrack. U-turn. And he joined the right party, BJP party, which is the U-turn party.
की तुम्ही एन्क्रोचमेंटाक सपोर्ट करता? आमी डेफिनेटली एनक्रोचमेंटाक सपोर्ट करिना, पूण एनक्रोचमेंट जाला काय ना हें ठरोवपाक एक लिगल प्रक्रिया आसता. आमी इतलेंच मागता की ही प्रक्रिया फॉलो करची आनी जे बारीक व्यापारी आसा, जे इतले दीस उपाशी आशिल्ले, तांचो धंदो चालू जावपाक सुरू जाल्लो, तांचेर असो अत्याचार करप हें सामकें रॉंग. सो आमी इतलेंच म्हणटा की तांकां एक चान्स दिवचो की बाबा कितलें एनक्रोचमेंट आसा, कशें एनक्रोचमेंट जालें, खंयच्या कायद्या प्रमाणे एनक्रोचमेंट जालें हें सिद्ध करपाक तांकां टायम दिवचो, इतलेंच मागता आमी. हें करपाची घाई कितें आशिल्ली, रातचें करपाची घाई कितें आशिल्ली, कांयच कळना, ही दादागिरी जाली.